पूर्ण विश्वास आसा मोगो पक्षाचेर, कारण अजून आमी तशें उलप जावना. एक फावटी हांवें कॉल केल्लो तेंच्या अध्यक्षाक, ते गोंया भायर आशिल्ले. तेंच्यांनी म्हाका मेसेज धाडलेली की येतकीर मागीर आपूण फोन करता म्हणून. हांव तेज्या फोनाची वाट पळयतां. आनीक मोगो पक्ष हो आमच्या सरकाराचो एक घटक आसा. तेंच्या आज हांव स्टेटमेंट वाचलां की महाराष्ट्रांत शिवसेना भाजपा बरोबर कशी लढटा तें सांगता तेंच्यांनी. पण महाराष्ट्रांत वेगळे संबंद आसा. महाराष्ट्रांत चौकीदाराक ते लोक चोर म्हणटा, हांगा ते म्हणिनात. मोगो पक्ष आमचे बरोबर आसा. शिवसेनेचे मनीस महाराष्ट्रांत प्रायम मिनिस्टराक वायट उलयता, अध्यक्ष आमचे वायट उलयता. ती गोष्ट आमी दोगांचे बरे संबंद आमकां सरकार चलयता आनी फुडें चलोवपाचें आसा. म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा मोगो पक्षाचेर की मोगो पक्ष हो भारतीय जनता पक्षा बरोबरच आसतो. सर नितीन गडकरी निश्चितपणे दिसता. सर नितीन गडकरी बीन कितें उलयता तांच्या कडेन तेंचे आमी पयलीं आमचे प्रदेशाचे नेते उलयतले आनी मागीरूच केंद्रा कडेन आमी सांगलेलें आसा. केंद्रीय नेत्याक म्हटलेलें आसा आनी कितें ते निर्णय घेतले. विनय बाब, इतले तेंप जालो की तरी दोनूय बायको ज्या जाग्यार घडपाचें आसा त्या जाग्यार अजून वातावरण बीजेपीच्या दृश्टीन निवळूना अशें, ताजे बद्दल कितें म्हणपाचें आसा? दोनूय आसा उमेदवार ते सगळे कडेन बुथान बूथ वतात. आज शिरोडा हितूर एक प्रमुख कार्यकर्त्याची ताणें मिटींग दवरली. आज एक 400-450 कार्यकर्त्याची. पयर अश्यो बारीक कॉर्नर सगळ्याक जाता. मांद्र्याय बी चालू आसा. प्रत्येक महिला मोर्चाचे सगळ्याक प्रत्येक पंचायतीन 3 बारीक बैठकी 100-150 बैठकी जाली. सर मांद्र्या अशें जाला की पार्सेकरान डायरेक्ट डिक्लेअर केला की ते इलेक्शनाक रावतले जर तुमी 8 दिसा भितर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करना जाल्यार न्ही इंडिपेंडंट रावता. इलेक्शन डिक्लेअर जावनी न्ही पयलीं. तुमी इलेक्शन डिक्लेअर जातकच मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. भारतीय जनता पक्षाचेच नेते आसा आनी ते पार्टी बरोबर रावतले अशें म्हाका पूर्णपणान विश्वास आसा.